मिटींग जाली. मिटिंगे खातीर होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह आशिल्ले, मायन्स मिनिस्टर मिस्टर जोशी आशिल्ले आनी सेक्रेटरी फॉर मायन्स मुकीमजी आशिल्लो. ओके, हे इतके जाण मिटिंगेक आशिल्ले. मिटींग ऑलमोस्ट अर्दे वर सुमार चल्ली. मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे ऑप्शन्स हाजेर विचार जालो. फाटल्या मिटिंगेचे डिस्कशन्स कितें जाल्ले ताजेरूय डिस्कशन्स जाले. ओके, आमी सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय कितें जालो हाजेर डिस्कशन्स जाल्ले आनी तितूंतल्यान फाटल्या मिटिंगे वयल्यान एक दोन कन्क्लुजन म्हणजे आमी जी सजेशन्स दिल्ली दोन तरेन. एक तर म्हटलेलें आमी की लिगली परत एकदा वचून त्या पद्दतीन सॉल्व करप. दुसरें आमी म्हटलेलें की आमी रिक्वेस्ट करताले की खंय तरी अमेंडमेंट हाडप आनी ह्या पद्दतीन. सो दोनूय ऑप्शन्स तांच्यांनी म्हटलें की जाता तितले बेगीन आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयता. ओके, होम मिनिस्टरांच्यांनी हें करून बट पॉझिटिव्ह आशिल्लें कितें ना कितें करून तरी सोल्युशन 1 डिसेंबर पर्यंत येवपाक जाय ह्या दृश्टीन मायन्स मिनिस्ट्रीची वाटचाल चल्ल्या. सो व्हेरी मच तांचें म्हणणें आसा की गोंयांतली सगळो परिस्थिती लक्षांत घेवन मायन्स मिनिस्टराचें म्हणणें आशिल्लें आनी होम मिनिस्टराचें म्हणणें आसा की सोल्युशन कितें तरी जाता तितले बेगीन येवपाक जाय. सो ह्या मिटिंगे उपरांत आमचे होप्स जे आसा हे उंचावल्या. नक्कीच कितें तरी सोल्युशन येतलें. एमओएफा कडेन आमच्या एमओएफ रिलेटेड वेगवेगळे इश्यू आशिल्ले पयलीं. ओके, CZMP, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, देन सॅन्ड मायनिंग, ताज्या उपरांत मोपा एअरपोर्ट. मोपाचेर एश्युरन्स म्हणजे कितें? मोपा कोर्टान डेट लागूंक जायना रे. आणि कंडिशन घालून इसी करा म्हटल्यार तेंच्यांनी आपले सायडीच्यान पूर्ण काम सरकारान करतले ते.